सरकारान एक सद्याक गजाल टू स्टार्ट विथ, जशी शेकांच्या बाबतीत आमचे कडेन आज एक डेटा आसा बिकॉज ऑफ द असोसिएशन की इतले टक्के शेक्स और इतले नंबर ऑफ शेक्स गोंयकारांनी सबलेट केले. डू यू थिंक अशी एक स्टेट वायड एक्सरसाइज जावपाची गरज आसा, मॅसिव्ह एक्सरसाइज जावपाची गरज आसा आनी फोकस्ड एक्सरसाइज जावपाची गरज आसा? कितले कडेन गोंयकारांनी हे सबलेटिंग केलां, कितले कडेन गोंयकारांचे शॉप्स भायले चलयतात, कितले कडेन आमची जनरल स्टोर भायल्यांच्या हातांत आसात, भाजयेची दुकानां भायल्यांच्या हातांत आसात? हो एक सर्वे जावन एक कॉन्क्रीट डेटा, कारण पॉलिसी जर फाल्यां करतले हो डेटा म्हत्वाचो जावप तुमकां गरजेचें दिसता काय कितें? सामको गरजेचो हो डेटा, सामको गरजेचो. तातूंतल्यान आमकां कळटलें की गोंया भितर आपूण उद्यमशीलता कितल्या, गोंयकारां भितर उद्यमशीलता कितल्या. आमी जर आतां सर्रास जर आमचे धंदे भायल्या दिली जर जायत, सगळ्यो एरिया जर भायल्यान दिली जर जायत, लास्टाक गोंयकारांक हांगा कांयच उरपाचें ना. हाजे खातीर आज हो सर्वे जावपा आयचे तारखेक लोलये पंचायत, ऑल द पंचायत कुड बी असायन दिस वर्क दॅट की ईच पंचायत सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट जर कुत्र्या आनी मांजरा जर सर्वे आतां तुका डेली FM लायव्ह तुका पयली तो येत पळय जायरात कुत्र्या मांजराचो सर्वे. सो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जर कुत्र्या मांजरा सर्वे करपाक शकता जाल्यार आमी इजिली मनशाचो करपाक शकता, कोणाचोय करपाक शकता. सो हो सर्वे करून सरकार कॅन कम टू अवर कन्क्लुजन हाऊ टू अरेस्ट दिस. हेजेर व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम? सामको मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम इज ह्यूज एक्चुअली, ह्यूज. सो तो कसो अरेस्ट करतलो, कसो ताका आळाबंद हाडटलो, हे सरकाराच्यान ठोस एक भुमिका घेवपाक. तुमकां दिसता सिद्धार्थ बाब हो सर्वे करप गरजेचें, हो डेटा आमचे कडेन आज येवप गरजेचो? कारण ओके आय एम नॉट सेइंग वी आर शूटिंग इन द डार्क, बिकॉज दोळे मुखार दिसता ती गजाल इतली भयानक आसात की थंय फक्त हेच आसा, डार्कनेस आनी न्ही तो दोळे मुखार धडधडीत वास्तव दिश्टी पडटा. बट फाल्यां जर एक ताजेर पॉलिसी अप्रोच घेतले जाल्यार डेटा म्हत्वाचो. सरकाराक खबर आहा आपणी कितली ट्रेड लायसन्सीस दिल्या ती, सरकाराक खबर आहा आपणी कोण कोणाक कसली कसली परमिशन्स दिल्या ती. वेगवेगळ्या लेवलाचेर एज अ गव्हर्नमेंट हो सर्वे जावप गरजेचो अशें तुमकां दिसता काय कितें? येस, डेटा कसले आसा पळय बरोच, कित्याक ताका दॅट इज द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लिमेंटींग एनी पॉलिसी. बट मोर इम्पॉर्टंट दॅन द डेटा, अप्रोच ऑफ द गव्हर्नमेंट इन गिवींग concessions to local, encouraging to local, educating them, giving them vocational education, different kinds of scheme, and discouraging like increasing subletting fees, discouraging by conducting periodical checkups, raids, discouraging by imposing various kinds of tariffs, because otherwise time has come that द मेन इकॉनॉमिक्स द इकॉनॉमिक्स आमचे जो धुरा आसा पळय हो ऑलरेडी लोकांक म्हणजे परक्याकडे गेल्या, अर्थव्यवस्था तांच्या कडेन वतली, सगळेच जर तांच्या कडेन डेमोग्राफीक आमी आतां मायनॉरिटी जावपाक लागला गोंयकार. येस येस, म्हणजे कंडिशन कशी जातली टुरिजमाच्या टायमार न्ही, आतां सद्या पयलीं जी दर्याच्या कुशीक घरां आसा पळय ती लोकांनी फॉरेनरांक भाड्याक दिल्यात. म्हणजे 5 रूम जर आसा जाल्यार 4 रुमांनी फॉरेनर रावता आनी एका रूमान हे रावतात स्वताच्या घरांत. तशी हालत आमच्या आख्ख्या गोंयची जातली. जे 5 रूम आसा पळय ते 4 रूम आमचे हे भायले येवन एक दिल्ली एनसीआरांतलो येतलो, एक राजस्थानाचो येतलो, एक UPंतल्यान येतलो आनी एक मे बी सावथ इंडियांतल्यान येतलो आनी आमकां एका रूमान रावचें पडटलें. हे जर आमकां करपाचें ना न्ही, टॉयलेटीन सुद्दां वचपाक पावचें ना आमी, अशें हालत आमची जातले. सो हे जर हालत जावपाचें ना जाल्यार सरकाराक उठपाची गरज. विच एवर आय डोंट वॉन्ट टू मेक दीस अ पॉलिटिकल पॉयंट. सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. बट हेका लागून आतां एक आमकां गोंयका खातीर गोवन फ्रेंडली स्किम्स आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर उदरगत जातली, तांकां ताचो फायदो जातलो अशा तरेची स्किम्स, तांकां कमी दर्जाचेर लोन, तांकां वेवसायीक शिक्षण आनी तांकां एनकरेजमेंट आनी बाकीचे भायले ह्या धंद्यान येवचे न्ही ताका वेगवेगळ्या दृश्टीन खंयचेय कारणान आसूं, टॅरिफ वाडयात तुमी आनी कितें करात, पूण हे काम करचें पडटलें. ताका एज यू सेड डेटा वूड बी द फर्स्ट स्टेप. अजय बाब, हो डेटा हो सर्वे जावप गरजेचो काय कितें? सर्वेच्या पयलीं तेजे कायद्याच्या अंतर्गत जावपाक जाय, जशें की टेनंट व्हेरिफिकेशन लास्ट असेंब्ली सेशनान पास जाल्लें पळय तशें. आनी एक सांगपाची गरज आहा की सरकारान 2022 सन्स ऑफ द सॉयल म्हणजे जे आवटसायडरांक बील मेळपाक जाय म्हणून एक बील केल्लें, भुमी अधिकारिणी बील. म्हणजे सरकार आवटसायडरांक हे करपाक, तुका प्रमोट करपाक ना एनकरेज करपाक असली बिलां हाडपाक सोदता. अशें ना की ते आमचे पोगो बिल हाडपाक शकना नाल्यार तेंचे ते लँड प्रोटेक्शन बिल घेवंक शकना. पण सरकाराच्या मनान तें आसा, मात प्रमोट करपाक आवटसायडरांक. आतां जशें सरान सांगलें, गोवा फुडाच्या सरान सांगलें की
आमकां तर दिसता की जे लँड सरकार सरूय एग्री आहा. आमी एक बील घातलें लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील. हांव सरा कडेन म्हाका तेंचे पार्टनर तेंच्या एमएलएनी तेजेर त्या असेंब्लीन जर येता ह्या असेंब्लीन येता ते सपोर्ट करचे. आनी आमी हे जी टॅगलायन आसा डिबेटीची की सबलेटिंग ऑफ गो ऑर इनडायरेक्ट सेल ऑर डायरेक्ट सेल. आमी म्हणटा डायरेक्ट सेल बाय काँग्रेसची जी गव्हर्मेंट आसले नाजाल्यार बीजेपी गव्हर्मेंट तेंच्यांनी डायरेक्ट सेल ऑफ गोवा इन टर्म्स ऑफ गोंयचे रायट्स गोंयची इकॉनॉमी गोंयचे लँड आवटसायडरांक दिल्ले आसा.